मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. काबदेराम सेल्फी काडपाच्या यत्नात पर्यटक पडलो सकयल. ताचो पाय फ्रॅक्चर. उजो पालोवपी दळान सुवातेर येवन ताका काडलो वयर. वादग्रस्त युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून गोयात वाडटा तणाव. आता आंदोलकांनी 30 जानेराक व्हड प्रमाणात महाआंदोलन केला जाहीर. आंदोलन जातले चड खर दिल्या सरकाराक शिटकावणी. प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोयभर देशभक्ती जागोवपी कार्यावळी, परेड, भाषणां आणि सांस्कृतिक कार्यावळींनी रंगलो दीस. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काबदेराम किल्ल्यार सेल्फी काडपाच्या यत्नात एकलो पर्यटक सकयल पडलो. उजो पालोवपी दळान सुवातेर येवन ताका वयर हाडलो. ताचो पाय फ्रॅक्चर जाला. येरादारीच्या कोयंडेक लागून उजो पालोवपी दळाक घडणुकेच्या थळार पावपाक बरोच वेळ लागलो. पर्यटक रस्त्याच्या दोनूय वटांनी आपली वाहनां पार्क करतात, देखून हो रस्तो रुंद करचो अशी मागणी लोक करतात. पर्यटक गोंयांत मजा करपाक येतात. काही जाण आपल्या मस्तीपणाक लागून दुखापतींक बळी पडटात. देखीक नुवे घडिल्ली घडणूक. फकत काय फोटो घेवपाच्या कारणान ताचो पाय फ्रॅक्चर जालो. गोंय हे पर्यटनाचे फामाद राज्य, पूण असल्या कारणांक लागून लोकांच्या जिवाचे हाल जाताच आणि राज्याच्या सुरक्षिततायेचेर प्रस्नय निर्माण जातात. आमी सदांच ट्युरिस्टांक वेलकम करता आमी गोंयांक, बट थोडे कडेन ट्युरिस्टांनी न्हू आपणाचें केअर घेवपा जाय. आनीक आज जो इन्सिडंट जाला काबदेराम आमी हिंगा जो एक ट्युरिस्ट बरो उंच हायटीरसून तो सकयल पडलो. म्हाका दिसता खरेंच शाबासकी आमच्या गोंयच्या फायर डिपार्टमेंटाक हांकां, कित्याक तेमी भरपूर तजवीज करून त्रास काडून ताका गेस्टाक वा त्या भुरग्याक उंच काडलो. आनी इट इज अ व्हेरी रिमार्केबल जॉब वॉट दे हॅव डन. म्हाका दिसता तांकां खरेंच शाबासकी दिवपा जाय. म्हज्या वाटेन हांव तांकां शाबासकी दिता. आनीक मागता जे जे ट्युरिस्ट आमगेल्या गोंया येताय, दोज हू कम टू सी द नॅचरल ब्युटी ऑफ गोवा, दे शूड टेक केअर ऑफ देअर सेल्फ. बिकॉज तरी आतां जीव साल्वार जालो म्हणून बरें जालें. इफ समवन लुजीस देअर लायफ, इनफॅक्ट टू लूज वन्स लायफ इज व्हेरी पेनफूल. आनी तेन्ना त्रास जाताय, दुसऱ्यांकूय ते त्रास जावपा जायना. जे लोकल्स भरपूर हेल्प केले आमगे लोकल्सांनी. डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंटार भरपूर त्रास करून त्या भुरग्याक उंच काडलो. आनी नाव ही इज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल. सो हेड्स ऑफ टू द डिपार्टमेंट. बट ओनली a request to the tourists who come to Goa that they should take care of themselves, and when in taking a selfie they should see the surrounding around. केन्ना दोयऱ्या वचून सेल्फी कारण कितलेशे मनीस मोताय दोयऱ्याक वचून उदकाचे ल्हार पडले तेन्ना जीव वयता. सो एवरीवन should take care of themselves, and tomorrow you cannot blame the department or blame anyone. Yes, department does their job, but some point personally everyone should take care. And after that something happens, कितें एक इन्सिडंट जाता सांगून जायना, then department बट झाड एकल्यार आपणागली केअर घेवचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. वादग्रस्त युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून गोयात तणाव वाढत असा. गोय विद्यापीठातल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या थळाव कडेन वताना चिंबलच्या गांवकारांक पुलिसांनी आडायले आणि ताचे बदला प्रतिकात्मक निषेध केलो. ह्या प्रकल्पाक आपले जमनी खातीर आणि पर्यावरणाक धोको म्हण सांगून आता आंदोलकांनी 30 जानेराक व्हड प्रमाणात महाआंदोलन जाहीर केला आणि आंदोलन चड खर जातले अशी शिटकावणी दिल्या. रिपब्लीक जाल्या म्हणजे प्रजासत्ताक लोकशाही आमच्या या झाली. खरी सुरुवात केन्ना जाली? 26 तारीख प्रजेची सत्ता आयली. पूण आयज आमकां अशें दिसता जे तरेन सरकारचो ह्या बिहेवियर आसा ह्या हितून आमकां खास करून आमकां एसटीक तर दिसता आमकां प्रजासत्ताक आमी जाले काय ना हो आमच्या समोर प्रश्न आसा. कारण जे तरेन आमचेर अन्याय जाता, हे अन्याय जर पळयले जर जायत
ह्यो आमचो आमी तुका पयलींच सांगले आमचो हो सिंबॉलीक हे आसतलो स्ट्रायक आसतलो सिंबॉलीक ही अशी आमची परिस्थिती आमकां बांदून दवरिल्ली आसा आमचो आवाज आसा तो घुसमटून उडयल्लो आसा कोण आमचे कडेन सरकार जे आसा आमचे कडेन कांय लक्ष दिना सो परतून म्हणटा हे प्रतिकात्मक हे आसा की आमी अशा पद्दतीन हो हे लोकशाहीन लोकांचे आमचे जर तुम्ही म्हणटा खरेंच जर आमकां जर लोकशाही हांगा ही लोकशाही न्ही हांगासरले मूळ निवासी जे आसा त्यांचेर जर तुम्ही अन्याय अत्याचार करपाक लागले हा तुमचे मोठमोठे तुमच्या हेच्या थ्रोनूय कॅपिटलिस्ट आसा तांकां मदत करपा खातीर जाल्यार आमची परिस्थिती या स्वतंत्र भारतान ही अशीच आसा आयज आमी प्रजासत्ताक दीस मनयता पूण ना अजून ह्यो ज्यो शृंखला आसा ह्यो बेडयो ज्यो आसा आमच्या हातून तश्योच पडलेल्यो आसा आयज तुमी पळयलें वचत थंय आसा तो आमचेर अन्याय जाता आमचेरूच न्हू आमच्या कांय बाकीच्या बहुजन समाजाचेरूय जाता बारीक लोकांचेर जाता हेका लागून आयज आमी हो एक मेसेज दिवपाक करता चिमलकार संबंध भारत देशान की जे आमकां जे प्रजासत्ताक हे जालें म्हणटा आमी रिपब्लीक जालें म्हणटा तितून आमी सॅटिस्फाय ना आमकां दिसना कळ्ळें न्ही जर तर खरेंच आमी रिपब्लीक जाल्ले आसले जाल्यार आयज आमकां अशें हांगासर रस्त्यार येवच्या पडचें नासलें आमची वाट वाडयला देखून आम्ही रस्तो अडवला आमची वाट सोड त्यांना आम्ही रस्तो सोडटा आम्ही कोणाक हात लायना काय करिना आमचे हात बांधला पळय कायद्यान गुंतलेले आसा बांधलेले आसा म्हणून एक मेसेज दिवपाक आमी वयताले आमची पंचायत तेंच्यांनी विकलेली आहा बीजेपीन आमचे MLA तेंचे लेगीत ते विकलेले आहा आनी आमचो गांव आमचे जीवनदायी ते विकलेले आहा म्हणून आमी थंय वचोंक सोदताले आमी सगळे हांगा तेंच्यांनी बॅरिकेड करून आडयले बाकीच्या लोकांक वचोंक दिता आमी तेंकां सांगलें आमी फुटपाथेरसून वयता चलून सिस्टमॅटीक आमी काय स्लोगन दिना काय दिना तरी पूण ते आमकां वचना हितूनसून कळटा फक्त वय जे पुलीस आहा आनी मामलेदार आहा ते सगळे ट्रायबल म्हणून आमकां लोक आडयता आनी सगळ्यांची नांवां नोट डावन केल्या सगळ्यांचे डिस्क्रिमिनेशन एट्रोसिटीज केस आमी घालताले तर आमकां फुडें वचोंक दिना अरे फुटपाथेर वचोंक दिना थंय घाटयांक वचोंक दिता ते सायडीन वचोंक दिता आमकां नॉ डॉट सिच्युएशन करपाचें ना जर वचपाक जाय आमी त्या रोडार सुद्दां वचोंक शकता आनी दुसऱ्या वाटेक आमकां खबर आहा सगळ्यो वाटो खबर आहा आमी हांगा सरल्यात आमकां नावशेचे वाटे खबर आहा आमकां काकराचे वाटे खबर आहा आमकां हिंगा नागाईचे वाटे खबर आहा सगळे वाटे खबर आहा पण आमकां वचोत हांगाच्यान वचपाक जाय आनी हे डिस्क्रिमिनेशन हांगासर वयतले हे डिस्क्रिमिनेशन करता हे रिपब्लीक ऑफ इंडिया न्हू हे रिपब्लीक ऑफ बीजेपी अशें तरी आमकां दिसता गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतूल वाठारात कार चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार रस्त्या कुशीक लवंडली. कार चालक चिंचोनी सावन बेतूल वतालो खंय. हे सुवातेर अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो अरुंद रस्तो रुंदीकरणाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळोवयात रमेश नायक राव ताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते बेतूल हांगा आसात आनी बेतूल तुमी जाणा आसतले की आतां ONGCचो जो वीक आसा एनर्जी वीक हो सद्याक फालच्यान चालू जावपाचें आसा आनी हेजी प्रिपरेशन जें आसा हें चालूच आसा आनी आज आमी रस्त्यार पळयतात की इतली गर्दी जाले कडेन आसा इतले ट्रॅफिक जाम जाले कडेन आसा की हांगा रस्त्या वयल्यान गाडी इतली वयतात की लोकांक खूब त्रास जाले कडेन आसा आनी हेजेच म्हण हांगा हो जो रोड आसा हो चिंचेनीम साकून जो बेतला रोड गेला हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आनी ह्या रोडाचेर वॉल्त खूब आसात आनी हे वॉल्त आसले कारणान खंय तरी एक धाकटी गाडी जी आसा 4 व्हिलर ही सायडीक पडले कडेन आसा आनी तो सुद्दां पडपाचें कारण म्हळ्यार ही जी शार्प टर्न आसात ह्या टर्नाचेर खंय तरी गाडी चड येवपाक लागल्यो आनीक ह्या 4 व्हिलर गाडयेचो कंट्रोल जो आसा हो गेल्ले कारणान आदी सकल पडले कडेन आसा. ही जी गाडी आसा ही मडगांवच्यान चिंचोनीम साकून ती बेतला वताली आनी ह्या वॉल्तार पावतरी खंय तरी ड्रायव्हरालो जो कंट्रोल आसा वो मिस जालो आनी ती गाडी सोमती सकल पडली. हांगा एक मायनर इंजरी आसा आनी कोणाक कांय जालें ना. ट्राफिक चड जाल्ल्यान हो एक्सिडेंट चड जाता आनी हो खूब वशीर आसा रस्तो ते वायटनींग करपाक जाय आनीक वॉल्त चड आसा न्हू आनी चड टर्न आसात सामको नेरो आसा सामको त्या खातीर तो एक्सिडेंट जाता आनी ते कलवट बिलवट सारके इनकम्प्लीट आसा गेले त्या पावटी सांगले कलवट सारके कर म्हणून इंजिनियरान ते आयजूक पासून केलें ना मागीर
कित करपाचें आमी आनी हे आतां वलतार गाडी पडली हे कलवडाक लागून ट्रॅफिक चड जाता आनी एक्सिडेंट आनी एक्सिडेंट जाता एक्सिडेंट जातात आजी- हे पळय आतां एक गाडी पडल्या सकाळी हय मायनर इंजर्ड ना मायनर इंजर्ड जायला ओके पूण खंय तरी हांगा रोड रुंद करपाक कित्याक हांगा ONGC आसा पेरोल युनिवर्सिटी आसा इतली ट्रॉफिक वयता आतां फाल्यां आनी परवां आनी 3 दीस चड वाडटले ट्रॉफिक आतां इतली जाली आयज इतले गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोंयभर देशभक्ती जागोवपी कार्यावळी जाल्यो. 1950 वर्सा संविधान आपणायिल्ल्याच्या उगडासाक 26 जानेवारी हो मनयतात. परेड, भाषणां आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी हो दीस रंगलो. पळयात गोंयभर प्रजासत्ताक दिसाच्यो रंगिल्ल्यो कार्यावळी. Today we commemorate the historic moment when our constitution came into force, transforming India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We remember with reverence the vision of the founding fathers of our constitution and the countless freedom fighters whose sacrifice laid the foundation of our democratic republic. The Constitution of India remains the guiding light of our nation. नमस्कार. माननीय अध्यक्ष, वंदनीय मुख्याध्यापक, आदरणीय मान्यवर और मेरे प्यारे साथियों, आज 26 जनवरी है. ये दिन हमारे भारत देश में गणतंत्र दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत के नए संविधान का श्री गणेश हुआ. इसलिए ये दिन हमारे गणतंत्र का जन्मदिन है. भारतीय जनता बड़े उत्साह से ये दिन भारत के कोने कोने में मनाती है. देश के राष्ट्रपति इस दिन के अवसर पर देशवासियों को अपना संदेश प्रसारित करते हैं. विदेशी मेहमान भी इस समारोह में उपस्थित रहकर समारोह की शोभा बढ़ाते हैं. आज के दिन मैं कामना करती हूँ, कोटि कोटि जनता का प्यारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा. लायटीचे विषय 33 kV लायटीचे अंडरग्राउंड काम चालू असा. प्रत्येक वाठारांनी कामां डेव्हलपमेंटाची चालू असा. खंय डेव्हलपमेंटाची कामां जाता म्हणजेच जो प्रगती पथाचेर चलणारो हो देश, ज्या देशात नरेंद्र भाई मोदी जेन्ना राजवट सांबाळपाक घेतली आनी देशाचे प्रधानमंत्री पदाचे सूत्र हातीत घेतले, 60 वर्सां पयलींचो देश आनी त्यांच्या कारकिर्दीन जाल्ले सुदारणा ही नक्कीच आमच्या देशवासियांच्या समोर आसा, दृष्टी समोर आसा. सव्वीस जानेवारी 1950 दिसा भारत आपले संविधान स्वीकारून स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांचेर आदारिल्लो गणतंत्र देश म्हणून फुडें सरलो. आयचो दीस फक्त भारताचो तिरंगो फडकोवपाचो न्हय, तर विकसीत राष्ट्र उभारण्याचे संकल्प करपाचो दीस आसा. इश्टानो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांणी मांडिल्ले विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर गोंय सरकार स्वयंपूर्ण गोवा या धर्तीर नेटान पावलां मारता.
या पवित्र अशा स्थानाचेर पुष्पांजली अर्पण करून आणि याद केली आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकांची, त्या हुतात्म्यांची ज्यांनी आमच्या देशा खातीर, आमच्या प्रांता खातीर योगदान दिलें, बलिदान दिलें. तो सगळे एक लक्षात घेवपाक जाय. आमच्या भुरग्यां भितर, तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या भितर ही भावना जी आसा ती नेहमीच आसूंक जाय. Celebrate our Republic Day as we complete 77 years. There are many milestones which we are crossing, like 150 years. We are celebrating the Vande Mataram. We are on the path to achieving a Viksit Bharat, and towards this journey, it is time to ponder about our nation, where we are marching to, how much we have moved forward. 77व्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो परबे दिता. त्याचबरोबर आयज 77व्या प्रजासत्ताक दिनाची आमी आज दीस मनयतना वंदे मातरम हे थीम जे आसा त्या थिमाच्या अंतर्गत लोकांक सगळे जनतेक जाणविकाय करून दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. दी 77th रिपब्लीक डे जो आमी सेलिब्रेट केलो आणि हे सेलिब्रेशन फ्लॅग होस्ट करपाक लागून आमचो मुद्दाम आमच्या बरोबर आमचो गोयचो स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टीचो श्री दाबू नाईक आमच्या मदीं उपस्थित आसलेलो. त्यांच्या हातीनूच हो फ्लॅग होस्टिंग जाल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. मंगळारच्या तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपारां उष्णताय आसतली. सांजेच्या वेळार कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यात सुके हवामान आनी नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. मंगळारच्या चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सकाळी थंडसाण, दनपारां उष्णताय. सांजे घोळटले थंड वारे. तापमानात ना व्हड बदल. सकाळी आनी सांजे धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. मंगळारचे तापमान 34 ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो अज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.